काम आणि ती करीत असताना दोन आमदाराची नीस पण नसली कारण आम्ही सांगून आयल्या करपा आज हांव पळयता महिला मंडळ सुद्धा हांव पळयता महिला मंडळां स्थापन कोणे केली महिला मंडळां हाडल्यो कोणे आमी करतली आमीच मुखार हाडपी न्ही महिला आनी हो करता आमकां थंय वचून आंदोलन करता सन्मान बंद करपा महिलांक केल्यो आमी महिला मंडळां भजनी स्पर्धा कोणे केली महिला मंडळाची फुगडी स्पर्धा कोणे केली आमी केली नाल कोणे सांगचें की बाबा महिला मंडळ आम्ही स्थापन केल्या आज आम्ही महिला मंडळाक अशी अशी व्हरतात म्हणून आंदोलन करपा हें करपा आनी जंय व्हरता यूज करता तूं काम करून दाखय न्ही तुजी कापासतात आसल्या सन्मान बंद करून दाखोवपा जालो ना म्हणून आज जो विषय हा कारण तुमचे वरून हांवें तुमी म्हाका 4 फाटी ह्या फाटी निवडून दिला तुमी म्हाका व्हडलो केला आमदार सान मंत्री सान डेप्युटी चीफ मिनिस्टर कोणे पावयलो माझ्या मतदारसंघाच्या लोकांनी खंयच्या पार्टीन या पक्षाक पाठवला तुम्ही धाडला आणि ते तुमचे माझे दोळ्या मुखार हांव पळोवंक शकना तुमचे नुकसाण जातले कारण हे त्याग आमी केलो हा आमी त्याग केलो म्हणून एअरपोर्ट आणि बाकीचो जी जागा तुमकां 1 कोटी जागा मेळपाक कितें कारण कितें इतली जागा खंयच्याच मतदारसंघात तुम्ही घेवंक शकता काय म्हणून अरे 10 लाख ते विश्वजिताचे मतदारसंघात घेवपाक गेल्यार हांकां धांडेल थंयच्या खंयचे IIT करपाक सोदतालो तो आनी आमच्या मतदारसंघात 1 कोटी स्क्वेअर मिटर हे आमी मुखार सरले लोकांक सांगले रिक्वेस्ट केले की आमचे पोट आमकां फाल्यां एम्प्लॉयमेंट मेळटलो दिवया हेजे पयशे सुद्दां अजून तांकां सारके ह्या रितीन टॅक्सीवाल्यांक आरड मारतात पार्किंगा खातीर आमी रोडप हेजी व्हडली जागा दिवन कितें चल्लां हें सगळें फिक्सिंग चल्लां आनी कांय ना म्हणून हांव भायर सरला इतल्याच खातीर की फुडें या तुझे जे 1 कोटी स्क्वेअर मिटर जागो जो घेतला त्याच्यातलो 50 लाख जो स्क्वेअर मिटर आसतलो थंय त्याच्या भितर कितलेशे आनी प्रोजेक्ट येतात आनी ते प्रोजेक्ट घेवप म्हणल्यार आमचो हर एक घरांतलो भुरगो कामाक लागलो आनी ते कामाक लागतलो जाल्यार आमकां सगळ्यांक एकठांय जावपाची गरज परत हे इलेक्शन लडपाची गरज आनी परत आमकां विधानसभेन आवाज करपाची गरज म्हणून हांव मागता तुमचे सगळ्या कडेन परत आमकां हे लोक जे आमकां लुटून खाला मेकळे केल्यात तांकां आनी दिवं नाका हुशार रावप कारण आज हांवें खुबशे पळयल्यात नवे कॅन्डिडेट येयले कोण पार्सेकर आयला कोण तो तोरगांवकर म्हूण आयला कोण कुडाळकर म्हूण आयला त्या लोकांचे काम काय ना आनी हो कोरगांवकर आयलो ताजे भितर पण काम कितें खंयचें काम केलां तुमी आनी आयल्यात ते दाखया न्ही एक तरी काम म्हाज्या मतदारसंघात एक तरी काम केलां तुमी दाखया कित्याक काय ना तेजे भितर म्हणून म्हाजे इतलेच तुमकां सांगपाचें हे लोक आयल्यात ते सर म्हणीत आयल्यात कोणाक चीफ मिनिस्टराक आनी येता ते कारण गव्हर्नमेंट सर्वंट आसले रिटायर जाल्ले आज आमचो प्रश्न घेवन तडपीन तुम्ही चीफ मिनिस्टर कडेन मांडू शकतात काय म्हणून स्टॉप मांडू शकना हे वगीर वतलो सर एस म्हणटलो आमी ना कारण ते तूं हे करूनच येवन आनी सडे तोड उलोवनूच येवन आलो सो त्यांच्या फुड्यान हे तकली हालवू शकतात काय म्हणून हाडू शकनात म्हणजे आमचे परत लॉस म्हणून ह्या फाटी आमकां हो मतदारसंघ स्ट्रॉंग धरपाक पडटलो आनी हो सांबाळपाक पडटलो तुमी 4 फाटी म्हाका निवडून दिला हांगा हांवें प्रमाणीकपणान सेवा केल्या प्रमाणीकपणान काम केलें हांव अजूनय म्हणटा डेव्हलपमेंटाक विकासा खातीर हांव खंयच कमी ना हांव कमी आहा तो नोकऱ्या खातीर कमी ना एकच म्हाजेर टप्पो पडूं शकता की सगळ्यांक नोकरी मेळूं नोकरी हांवें खूब दिल्यो 1000 नोकरी दिल्यो पण म्हाजी नोकरी फुकट कोणे सांगचे 5 पयशे हांवें केन्ना घेतल्यात काय व्हडले पोस्ट अशे ल्हान पोस्ट न्ही मामलेदार धरून तुझे सेक्रेटरी धरून सगळे पोस्ट ग्रामसेवक तलाठी व्हडले पोस्ट फुकट पोस्ट हे नाव हांवें तुमचें दवर कारण तुमी कोणी पोट दाखोवन सांगू शकता हो बाबू अर्जावकर आमचो आमदार ह्या रितीन हांवें काम केलें म्हणून ह्या फाटी म्हाजे एकच कडेन म्हाजी कमीपणां दिसपाक लागली म्हाका ती नोकऱ्यांची म्हाका हर एक घरान नोकरी पावपाक जाय आनी ती पावोवपाक जाय जाल्यार तुमकां परत म्हाका असेंब्लीक धाडपाक पडटलो ते आमकां लुटपाक आयले तांकां दिसता
पैसे दिल्यार मतं मेळटली म्हणून तो आल्लेकार सांगतात लोक की आपण पैसे दिले आणि मतं घेतल्या म्हणून हे तेणे सांगप म्हणून दुसरे तेच समजल्यात की पैसे दिल्यार आमचं मतं मेळटली तशें ना माझे मतदारसंघ विकासाचे ना विकास करत ताका मतं दितात आज हांव आयला तुमचे दितात आम्ही काम केलं म्हणून आयलं आज तुम्ही म्हाका मानतात म्हणून आयले आम्ही कोणाकच केन्नाच फसून आम्ही कित्याक सरळ सांगलेलें आनी काम केलें म्हणून ह्या मतदारसंघ समज अख्खो मतदारसंघ आज बरो रावपाक जाय आपल्या पांयार उबो रावपाक जाय हांगा परत हांव नोकरीचो विशय घेवन हांगा आयिल्लो म्हणून तुमच्या कडेन मागता की आता जो प्रोजेक्ट येतात जे 50 लाख स्क्वेअर मिटरा भितर त्याच्या भितरल्या प्रोजेक्टाचो आमकां फायदो मेळटा त्या जवळलो गव्हर्नमेंट खंय आसूं कितें आसूं पण आमी आयकपाचें ना आमचो मतदारसंघ सांबाळून तितूंतल्यान मागीर तुमी दुसरे आमचो भुरगो मेळटा मागीर दुसरो तुमी भुरगो जाला पण आमचो भुरगो मेळटा आसतना तुमी दुसऱ्याक घालूंक शकना हें सांगपाक हांव तुमकां आयला आनी परत एक फावटी हांव आमदार म्हणून रावपाक हांवें रावप न्ही तुमचो म्हाका साथ जाय आमचो साथ आसा तुमचो साथ जाय तुमचो सपोर्ट जाय कारण हे लोक जे फसोवपाक आयल्यात ते कुशीन दवरतलो तुमचो साथ म्हणून तुमच्या कडेन मागता परत एक फावटी तुमची नोकरी करपाक तुमचो एक नोकर म्हणून तुमची सेवा करपाक एक सेवक म्हणून तुम्ही धूमधडाकान म्हाका विधानसभेत धाडटले अशी आशा व्यक्त करता आनी म्हाजी 2 शब्द सो बाबूचे काम बाबून केल्लो विकास बाबू जे कितें केलां तें आमी काय कोणाक सांगची गरज ना कित्याक खुबशे हांगा लोकांक सगळ्यांक हाचो अनुभव आसा बरोबर न्हू सगळ्यांक अनुभव आहा की बाबूचें काम कशें आसलें बाबूचें काम करची पद्दत बाबूची धडाडी बाबूचें नेतृत्व बाबू जें कितें हांगा लोकां लागून केलां तें आमच्या सगळे कडेन पिक्चरीक उबो आहा की बाबू केन्ना हांगासर येयलो आमी पयलीं कशी आसली आनी आमचें आयज कितें आसा तें सगळें आमी बाबूचो अनुभव घेतलेलो आसा आनी हांगा खूब आमचे ज्येश्ठ बसलेले आसा आनी म्हाका दिसता आमकां तशें ह्या वर्साचें आतां इलेक्शन येवपाचें आसा फुडल्या 7-8 म्हयन्यात तसो बाबू हांगा येयला तें तुमकां खबर आहा आयज खुबशे उमेदवारूय आयज हांगासर आपलो बदल प्रचार करपाक येतले आनी येताय बी आसतले बरोबर सगळे येतले आयचो असो आमदार आसा तो हांगासर 22 निवडून येयलो आयज आमचे 26 अर्दे जाले गेली 4.5 वर्सां तुमी तेकाय खंय तरी पळोवंकूच नासतलो पण आयज तोय म्हणटा आपण लोकां मदीं काम करता ते सगळें चालू आसा आनी तोय आपलो प्रचार करतलो मुद्दाम पळय आमी सादारण जर अभ्यास जर कळटलो आमकां की बाबा बाबूचें काम कितें आसलें आनी आयज आमची कितें परिस्थिती आसा आमकां पूर्णपणे आमकां अनुभव मेळटा आनी आयज जे लोक येता हांगासर सांगपाक आमकां तुमी आपल्याक रावा आपूण हें करतलो आपूण तें करतलो तुमकां आपूण हें दितलो ताचेर विचार करून पळय ह्या लोकांनी अजून पर्यंत कसलें काम केलां पेडणेका थंय व्हडलो प्रश्न निर्माण जाता तर कांयच ना बरें हे लोक जे आतां भायसान येयलेले आसा तांच्यांनी आपल्या गांवांत कितें काम केल्लें आसा का तर तें कांय ना मुद्दाम पळय आयज कशें आयज प्रत्येक लोकां कडेन आयज मोबायल आसा लोकां कडेन फेसबूक आसा सगळ्या लोकांक वॉट्सॅप आसा खुबशे लोकांक कळटा आयज हे जे लोक भायसान आयज येयल्या पळय तांच्यांनी पेडण्यान केन्ना काम करूंकूच ना कसल्याच तरेचें आनी जंय तेंच्या गांवांत जन्म जाला थंय तांचें खंयच काम करूंक ना पण ते आयज हांगा सांगता आमकां कितें सांगता तुमी आपल्याक रावा तुमकां आपूण हें करतलो आपूण तें करतलो आपलो हो विचार आसा आपलो तो विचार आसा पण हेच्या पयलीं कांय करून आतां कशें करतले हेचेर आमी मातसो विचार करूंक जाय तशेंच आयचो तुमी आमदार पयलो आसतलो तुमी भाशणां केन्ना आयकलें आसतलें तुमकां खबर आसतली तो भाशण सदां एक कितें म्हणटा खबर आसा तुमकां की म्हाजें काम जें आसतलें तें अशेंच आसतलें अशीच तुमी म्हज्या वांगडा रावा अशीच आमी फुडें वचाय आनी अशीच आमी फुडें सगळें आमी फुडें वचून काम करया आतां अशें हें नेमकें कशें आमकां आजून कळोंक ना कळ्ळें तुमकां न्हू पूण तूं आजून तेंच सांगता भाशण मुद्दाम केन्ना भाशण केन्ना आयकत की आपलें काम जें आहा तो सदांच म्हणटा आपलें काम अशेंच आसतलें आमी अशीच वांगडा रावया आमी अशीच फुडें वचाय आनी फुडें म्हाजें काम अशेंच आसतलें आतां अशें नेमकें कशें आमकां आजून पर्यंत कळोंक ना पण बाबूचें काम आमी सगळ्यांनी अनुभव घेतला बाबून केलो विकास जावं रोजगार जावं नोकरी जावं जें कितें आसा तें आमी तांची गरज ना पूण म्हाजो प्रयत्न कितें आसा एक्चुली ह्या इलेक्शन टायमाचेर ह्या लोकांच्या अप्रचाराक आमी बळी पडची न्हू कित्याक कशें जाता हे लोक कितें समजता की पेडण्या हो ग्रामीण भाग आमचे जे महिला बंधू भाव शेतकरी लोक आसा तांकां जर कितें आमी आमिशां दाखयली जाल्यार खंय तरी आमकां आमचो स्वता जातपाक खंय तरी आमकां संद मेळटली हो तांचो विचार तेंच्यांनी केन्ना समाजकारण करूंक ना पूण तांकां कितें दिसता की पेडणेकार हो ग्रामीण आसल्या कारणान चड शिक्षण नासल्या कारणान घडी आमी थंय गेले
अंश दाखयली हेंच्या बद्दल हांकां कितें दिलें जाल्यार खंय तरी आमकां लोक मतां घालतले ह्या विचारान ते काम करता. पूण हेंचें योगदान पेडण्याक लागून कांयच ना अजून पर्यंत. तुमी कोणूय सांगा आयज जे हांगासर आयज रावंक इलेक्शन उबे रावंक सोदता ते एकटेच तुमी सांगपाचें की बाबा ह्या वर्सां अशें एक काम केलां जेणे करून आमच्या पेडणेकार कसल्याय भावाक ते शेतकरी जावं महिला जावं युवक जावं कोणूय जावं ताका खंय तरी बाबा न्याय मेळ्ळा तेजें कितें बरें जालां अशें एकपणे सांगचें की बाबा ह्या मनशान खंय तरी काम केलें पूण आमकां ही गोश्ट आमकां मेळ्ळी. विद्यमान आमदार जावं किंवा हे आतां इतर लोक जावं आनी हो सगळो विचार जर आमी केलो जाल्यार आमकां एकूच दिसता की ह्या सगळ्यांचें जर आमी जर आमचे पेडणे राखतलो आमकां जर न्याय मेळटलो आमी जर पेडण्याक फुडें व्हरतले जाल्यार एकच आमकां पर्याय उरता तो बाबू आजगांवकर. ह्या मनशाक हांगासर 4 टायम हांगासर आमकां लोकांक न्याय दिल्लो आसा काम केल्लें आसा आनी लोकांक झगडलेलो आसा आनी आयजूय तो त्याच ताकदीचेर काम करता. आयज सुद्दां तेजी एकूच इच्छा आसा की ताणें जें स्वप्न पळयल्लें पेडण्याच्या बाबतींत रोजगार मेळोवचो ताणें ते प्रकल्प हाडलेले आयज थंय आमकां संद मेळना म्हणून ताका दिसता हो न्याय जो आसा हो आमच्या दूर जावचो हो आमचो अन्याय जो आसा तो दूर जावचो आमकां न्याय मेळचो आनी प्रत्येक पेडणेकारांक फुडें वचपाक आमकां खंय तरी संद मेळची हें स्वप्न घेवन आयज बाबू काम करता. म्हणून म्हाजो एकूच तुमकां सांगपाचो तात्पर्य एकूच जातलें की आमी ह्या लोकांच्या अप्रचाराक बळी न पडता आमी म्हाका विचार करूंक जाय आनी आमी जर मतदान जर केलें जाल्यार नक्कीच आमकांय आसतलो तितको कर्तव्य आमचें आमच्या फाटले पिडयेक जर हो आमचो पेडणे मतदार वाचून दवरतले जाल्यार म्हाका दिसता आयज आमकां सगळ्यांक विचार करूंक जाय आमकां शांत डोक्यान विचार करून निर्णय घेवंक जाय आनी निर्णय कितें तर येणाऱ्या इलेक्शनाक आमी जर सगळे एकमत जावन बाबूच्या कडेन रावले तर म्हाका नक्कीच खात्री आसा जे आमचे फुडले विचार आसा आमचे स्वप्न आसा ते साकार करपाक बाबू ते फुडें व्हरूंक शकता. आनी ह्या पर्यायान आमकां सगळ्या पेडणेकारांक तो शेतकरी आसूं युवक आसूं महिला आसूं ह्या प्रत्येक घटक समाजातल्या न्याय मेळपाचो प्रयत्न जातलो अशी म्हाजें ठाम मत आसा. म्हणून हांव बाबू वांगडा प्रत्येक गांवां प्रचाराक वयता एकूच सांगलो सांगपाक की बाबूचो अनुभव तुमी घेतलेलो आसा ते तुमकां हांव सांगचो ना पूण आयज जे लोक जे येयला हेंचें कितें फुडें ध्येय आसा कितें करूं शकता हेचो अनुभव आमी आयज सुद्दां घेता पळय. 2022 बाबू मडगांव इलेक्शन बरो रावलो हांगासर आमी बीजेपी म्हणून हाडलो निवडून हाडलो. हांव बीजेपी जाल्यार म्हाजे मंडळ अध्यक्ष हांव चाललेलो जाल्यार सरपंच जातलो आमी सगळे पक्ष म्हणून तेच्या वांगडा रावले निवडून हाडलो पूण आयज कितें आसा सो म्हाजें कितें आया कित्याक भायर सरला एकाच लागून की आमकां वाचोवंक जाय पेडणे आमच्या पेडणेकार भाशेचो अन्याय जाता आनी हेच्या फुडें आमकां दुसरें आणखी कांय ना. सो पेडणे हें प्रथम आसा आमकां सगळ्यांक लागून आनी हांव समजता देश सेवा म्हटल्यार आपल्या लोकांची सेवा आनी ती जर आमी करतलो जाल्यार आपल्या भावा भजे वांगडा रावप हें आमचें कर्तव्य आसा आनी त्याच भावनेसून आयज आमी फुडें सरलेलो आसा. आनी बाबूकय सांगलेलें आसा की बाबू आमी तुज्या वांगडा बाबू म्हूण आसा कित्याक आमकां आयज पेडणे वाचोवंक जाय. सो हांव सुद्दां सगळ्याचो त्याग करून बाबा वांगडा भायर सरला फक्त एकाच गोश्टी लागून फक्त पेडणे वाचोवपाक आनी पेडणेकारांक न्याय मेळोवन दिवपाक. म्हणून तुमकां सगळ्यांक हांव विनंती करता की ह्या येणाऱ्या विधानसभेक हे जे कितें लोक हांगा येतले तुमकां सगळें आश्वासन दितले पूण हांव तुमकां सांगता हे लोक कांयच करूंक शकचे ना कित्याक हेंच्यांनी आजून पर्यंत पेडणे म्हणून कांय करूंकूच ना आनी आपल्या गांवांत सुद्दां केन्ना कितें समस्या आसा ती करूंकूच ना. हेका लागून ते फक्त आनी फक्त आपलो स्वार्थ साधपाक हाडपाचो प्रयत्न करता तो आमी सगळ्यांनी हाडून पाडूंक जाय आनी आमी सगळ्यांनी एका मतान एका विचारान रावन आमी जर समजा ह्या टायमार बाबू निवडून हाडलो तर म्हाका दिसता आमच्यो खुबश्यो ज्यो समस्या आसतल्यो थोड्यो आमच्यो मागण्यो आसतल्यो ते सगळे पूर्ण जावपाक आमकां एक बऱ्या तरेचो आधार मेळटलो. आनी बाबू आजगांवकर हो अनुभव आसल्या कारणान सगळ्यांक खबर आसा आयचे घडयेक सुद्दां बाबू जर आमदार आसलेलो जाल्यार आयज परत मंत्री आसतलो आसलो पुराय घरात आनी हेच्या फुडें तो बाबू निवडून येयला पण बाबू एकमेव जो असो आहा जो मनीस मंत्री जावंक शकता. हेंच्या कडेन कोणा कडेन ती कॅपॅसिटी ना आनी तेजे अशें जावपाची तेजे कडेन तयारी नासतली. सो म्हाजें इतलें तुमकां सांगपाचें तात्पर्य आसा की आमी सगळ्यांनी ह्या खंयच्याच लोकांच्या अप्रचाराक बळी न पडता आमी सगळ्यांनी बरो विचार करया आनी मतदान करता आसतना पूर्ण क्षमतेन आनी पूर्ण विचारान ते मतदान करया आनी ह्या टायमार सत्ताच्या निवडणुकीक बाबू आजगांवकर निवडून हाडून आमचो जो कितें आयज पेडणे आमी फाटीं गेला गेल्या 4 वर्सां तो परत फुडें व्हरपाचो एक प्रयत्न करया आनी तें हांव समजता कर्तव्य आसा. सो ह्या चर्चे निमित्तान
तुमच्या म्हाका विचारपाची संद मेळ्ळी म्हणून हांव खरेंच म्हणजे सगळ्यांची आवर्त करता आणि खास करून जेन्ना ती सभा आपयली चर्चा करपाक तातूंत एक आमकां कोणाक उलोवंक मेळ्ळें तुमच्या मदीं विचार मांडपाक मेळ्ळो एक संद मेळ्ळो म्हणून सगळ्यांचे हांव म्हाज्या मनाक देव बरें करूं म्हणटा आनी परत मागीर एकदा विनंती करता की ह्या टायमाचेर कसल्याच तरेच्या अप्रचाराक बळी न पडता आमी सगळे एका विचारान एकत्र येवया आणि बाबू आजगावकरांक निवडून हाडुया एवढीच तुमकां विनंती करता तुमकां सगळ्यांचं देव बरें करूं. पळय ताका दिवपूच जाय तर जास्तीत जास्त कामां तेणी केली पण 4.5 वर्सां भितर आमकां खूब खंड येयलो तेचो म्हाका दिसता आनीक 10 वर्सां आमकां ती मेळची ना पण तेजे ती जर 10 वर्सां आमी जर भरून काडटले आमकां बाबू सारकोच कॅन्डिडेट जालो आनी तो जर एक तर आमची फुडली वर्साची 5 वर्सां भितर तो भरून काडटलो. आयज आमचे रस्ते म्हणा लायट म्हणा सगळ्या गोष्टी ज्यो आसा त्यो सगळे एक सादारण 10 वर्सां आमी फाटीं गेले एक्चुअली 4.5 वर्सां पण 10 वर्सां आमी फाटीं गेले पण हेच्या फुडें आमी बाबूच वांगडा रावतले आनी बाबू आमकां फुडली आमची जी हें आसा ती बाबूच आमी निवडून दिवन बाबूच आमची सुत्रां फुडें घेवची हे 2 शब्द सांगून हांव खुशी दिसता बाबू बद्दल असलेली आपुलकी ही तुम्ही दाखवून दिलेली आहा एक बारीकशी मिटींग एक म्हणया पूण फुडें ह्याच्याकून डबल आमकां साथ ही हात जाय पळय ती तुमची जाय तशीच आतां आमच्या मंडळान सांगला एअरपोर्टाचो विशय आसा तसोच आमचो आयुष हॉस्पिटलाचो विशय आहा ह्या 5 वर्सांक आमी खूब फाटीं गेल्या तशें आतांच आमकां बाईन सांगला तशें ही बाबून आमकां फुडली 5 वर्साची बाबूची ही 100% आहा त्याच्या बद्दल काय डाऊट ना पण बाबूक ती 5 वर्साचें काम 10 वर्सांची आमचे भरून काडचें पडटलें. तशेंच म्हाका सांगपाचें दिसता म्हटल्यार आयुष हॉस्पिटल जावं आमचें एअरपोर्ट आमकां खंयच चान्स मेळना आमचे भुरगे कितलेशेच बेकार आहा आनी आमकां याद येता ती एकच नेतृत्वाची म्हणल्यार बाबू आजगांवकर सराची कित्याक तर बाबू आजगांवकर जेन्ना आमचो आसलेलो तेन्ना आमकां भंय नासलो भिरांत नासलो खंयचोय पोस्ट आमकां जो जाय तो आमकां हक्कान मागूंक मेळटलो आनी मेळना जाल्यार बाबूक फोन करपाक मेळटलो. तशेंच खंयचेय डिपार्टमेंट आसो आयज आमचे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आसो वॉटर डिपार्टमेंट आयज ही सुद्दां कोणाचें आयकून घेवपाक रेडी ना आयज कोणाक सांगतले कोणाक आयज जर आमी आल्लेकारा कडेन गेले जाल्यार तुमकां खबर आहा तेजी परिस्थिती तेकाच कोण वळखना अशी जाल्लेली आसा. आयज कसली धाक ना जेन्ना बाबू आसलो तेन्ना कोणाक आमकां भिवपाची गरज नासलेली आयज बाबू परतून येयला आमकां सगळ्यांक ठाम विश्वास आहा बाबू हे अशें गंभीर नेतृत्व आहा हे तुमकां आमकां सगळ्यांक खबर आहा फोनार एका काम जावपी आनी एका फोनार खंयच्या ऑफिसराक फोन करून सांगपी ते कित्याक जायना ते जावपूच जाय हे सांगपी आमचो बाबू आजगांवकर आनी आमी आयज धारगळच्यान तर मोठ्या प्रमाणान सुरवात केल्या आयज आमी तुमच्या कडेन सगळ्यां कडेन मागता अशी भर भरून बाबूक आमी एक संदी दिवया आणि विधानसभेत हो बुलंद आवाज हा तो आमचो पावोवया इतलेंच सांगता. धन्यवाद. आजगांवकर सराचें जें काम आहा तें तुमकां सगळ्यांक खबर हांवें कितें सांगपाची गरज ना जे तरेन सरान जे कामां केलेले आहा डेव्हलपमेंट आसूं जॉबाचें आसूं जेन्ना जेन्ना पावर मेळ्ळी तेन्ना तेणी आमकां लोकांक सगळ्यांक न्याय दिलेलो पण फाटल्या 4-4.5 वर्सांत जी आमच्या मतदारसंघात कितें परिस्थिती आहा ती तुमकां सगळ्यांक खबर आहा की ह्या ज्या आमदारान ज्या तरेन आमकां तेंको दिवंक जालो तो दिवंक ना. आयज प्रत्येक स्तरान म्हणटा महिलांक म्हणटा ते जायते आमकां जायते आतां उद्योग धंदो करतात सेल्फ हेल्प ग्रूप आहात महिला म्हणटा तांकां तेणी तेंको दिवंक ना आमच्या भुरग्यां खातीर जॉब म्हणटा ते नाच आज मोपा एअरपोर्ट सारके तशेंच विशय पेंडींग आहात ते घडोवंक ना पण आयज हे जर सगळे जर घडयतले जाल्यार आमकां बाबू आजगांवकराचें नेतृत्व आमकां जाय पडटलें आनी आमी सगळे जाण जर एक वटेन जर रावत जाल्यार निश्चितच आमचो एक बुलंद जे आवाज ह्या विधानसभेत आमी पावोवंक शकता. तुमच्या सगळ्यांक जास्त हांव उलयना आमी सगळे जाण एक रावया आनी ह्या फावटी बाबू आजगांवकर सराच्या फाटल्यान रावन तांकां विजयी करून आमची जी उरलेली कामां जी आहात भुरग्यांची आनी जी फुडले जी युवा जे आहात जे आमचे फ्युचर आहा ते आमी बऱ्या एक नेतृत्वाच्या हातीन दिवया इतलें तुमकां सांगता. धन्यवाद. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.